नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिता कुंकळकार। आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। म्हादय बिगर गोंयकारांची बेकायदेशीर घरां आड कारवाय तशेंच पोगो बिल मान्य आसल्यार आमचो इंडी अलायन्साक तेंको, रेव्होल्युशनरी गोवन्साची भुमिका। बेकायदेशीर रेंव काडपा आड सरकारान केल्ल्या कारवायेचेर मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान उक्तायलें समाधान। बेकायदेशीर रेंव काडपा आडची याचिका निकालात। लोकसभा वेंचणुके उपरांत काँग्रेस जावन रावतलो प्रादेशीक पक्ष, मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकाराची टिका। बेतालबाटी दिसा उजवाडा जालो चोरयेचो यत्न, सीसीटीव्ही कॅमेरात प्रकार जालो कैद। धारगळे कॅझिनो कंपनी कडल्यान दोंगर कापणीचो दुबाव, हायकोर्टात वचपाची आदल्या सरपंचाची शिटकावणी। आनी गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच, फाटल्या 24 वरांत 4 जाणांक मरण, एकलो गंभीर। आता पळयात खबरो विस्तारांत। गोंयांत बेकायदेशीर रेंव करप्या आड राज्य सरकारान केल्ल्या कारवायेचेर मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान समाधान व्यक्त केलां। यान फुडें दुसऱ्या राज्यांतल्यान गोंयांत येवपी रेवे खातीर आवश्यक परवानो आसा काय ना ताची खरपणान तपासणी जातली। तशेंच प्रत्येक शिमेच्या एंट्री पॉयंटाचेर हो परवानो दाखोवप सक्तीचें आसतलें। बेकायदेशीर रेवेची याचिका आयज न्यायालयान निकालात काडल्या, अशी म्हायती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्या। Court has satisfied itself that the order of the High Court of banning all illegal sand mining has been complied with. Secondly, certain precautions which the DMG, the government has taken for preventing this illegal mining, we have placed it on the record, and the court has also expressed satisfaction. Today they have said that as far as the sand that is coming from outside the state, at the entry at every border, wherever these trucks enter, the permit given by the other states authorities, means the authorities of the other states which permit transportation of ore into Goa, that permit also will have to be shown to the person who is checking at the border. So this is something new which has been done today. Thirdly, as far as other issues are concerned, like monitoring of the illegal sand mining, police action, then the emergency number which is provided, that will continue now. Whenever there is an issue, you can contact at this number on a WhatsApp, and there are nodal officers etc. who will take action. So today the High Court has disposed of this petition, and as far as this issue is concerned, presently it is closed in the High Court. So there was filed an affidavit long time back disclosing that most of these canoes are destroyed. Very few are left to be destroyed, because what happens is some of them are of plastic etc. So it's difficult to destroy them. But they are of such a condition that they can't be used also. The court asked us whether the government can use these canoes, but we said that they are not worth using. So that court also has not said much about it. But the affidavits are satisfactory, and the court has accepted those affidavits. काँग्रेसीचे फुडारी आता कितल्योय बडायो मारून लोकसभा वेंचणुके उपरांत काँग्रेस प्रादेशीक पक्ष जावन रावतलो, अशी टिका मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान केली। दुसरे वटेन भाजपाचे दोनूय उमेदवार व्हडा मताधिक्यान वेंचून येतले, असो विश्वास प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन उक्तायलो। कहावत आसा, मुंगेरीलाल की हसीन सपने म्हणटा पळय, तशें जाल्लेलें आसा तेंचें। आयज हांव तुका अक्षरशा सांगता, तुका मुरगांवा, आख्ख्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी न्हू, मुरगांव तालुका आयज काँग्रेसीचे म्हणटा ते बूथ लेवल सोडून दिवन तेंचे मंडळ सुद्दां, म्हणजे ते ब्लॉक म्हणटा तेंचे ब्लॉक सुद्दां तेंचे जाग्याचेर ना। आयज मुरगांवांत तर अशी तेंची परिस्थिती आसा की तेंकां आयज मिटींग सुद्दां घेवपाक तेंकां आयज वास्को वयचें पडटा। मुरगांवांत तुमी पळयलां आसतलें अजून पर्यंत एक मिटींग ना, ती काल सो मिटींग आसली ती टुरिस्टान घेतली तेंच्यांनी, म्हळ्यार मुरगांवचो घेवपाक तेंचे ना। आयज मुरगांवचें ऑफीस डे इनॉग्रेशन म्हणून केलां, तें सुद्दां तेंच्यांनी वास्को भागात केलेलें आसा। पूण आयज वास्कोन
मुरगांवान म्हणून जे अस्तित्व काबार जाल्लेलें आसा आनी ते फक्त स्वप्नां पळयता. हांव तांकां चॅलेंज करता की जे तो म्हणटा पळय ते फक्त ताणें प्रूव करून दाखोवचें, ते लिस्ट हांवें पब्लीक करचें म्हणून तितलें हांव ताका चॅलेंज करता. म्हणजे म्हाका खबर आसा की आयज जितले हांगा आमचे सगळे वावर करता ते सगळे भारतीय जनता पार्टीक लागून वावर करता. आयज बूथ कमिटी जाली, आमचें मंडळ जालें, आमचे महिला मोर्चा जालो, युवा मोर्चा जाले, आमची 50 प्रमुख हे आख्खे आमचे मुरगांवचे लोक सगळे भारतीय जनता बरोबर आसा. आनी म्हाका तर दिसता की हांगा जो काँग्रेसीचें अस्तित्व म्हणटा तें काबार जाल्लेलें आसा. आनी जशें सदांच हांव क्लेम करीत येयलेलो आसा पयलींसून, कित्याक हे इलेक्शन जाल्या उपरांत, हे लोकसभा इलेक्शन जाल्या उपरांत खंय तरी काँग्रेस पार्टी रिजनल पार्टी जावन पडटली म्हणून हांव सदांच म्हणीत येयलेलो आसा. 7 मे पर्यंत उत्तरेक रमाकांत कलब आणि दक्षिणेक विर्यातो कॅप्टन विर्यातो हे दोगूय जाण आपल्या पूर्ण मतदारसंघाचो दौरोय करपाक पावचे ना, कारण तांकां मतदारसंघांत मदीं स्वच्छ पडटलें अशें ट्रेन आसल्यान हांवें समजलो की हे कशें काय बघा. हांव हांगा जर येयलो जाता जाल्यार प्रत्येक वेळाचेर सगळ्या भागांतले सगळे लोक हांव पळयता. आतां कोण स्पॅर उरल्या पूण हांवें संकल्पाक फोन केलो, संकल्प अशें कितें आसा काय म्हूण. संकल्पान सांगलें भाई ताका सांग म्हणलो निदान एक मनशाचें नांव तरी सांग म्हण मुरगांव. ही परिस्थिती तेंची आसा, कारण हे दीस रात काम करतात. जशे आपल्या निवडणुकीक वावुरतात तशा पद्दतीन आमचे सगळे म्हणजे बुथा वयले कार्यकर्ते पासून सगळेच जाण वावुरतात. आनी म्हाका दिसता की 7 मे पर्यंत उत्तरेक रमाकांत कलब आणि दक्षिणेक विर्यातो कॅप्टन विर्यातो हे दोगूय जाण आपल्या पूर्ण मतदारसंघाचो दौरोय करपाक पावचे ना. धाळगळ पंचायत वाठारांत पेट्रोल पंपा फाटल्यान मोठ्या प्रमाणात दोंगर कापणी सुरू आसा. ही दोंगर कापणी कॅझिनो कंपनी करता अशें कळिल्ल्यान धाळगळचे आदले सरपंच अनिकेत साळगांवकर हांणी कंपनीचे वेवस्थापक कडेन संपर्क केलो. तेन्ना ह्या संदर्भात आपले कडेन सगळे परवाने आशिल्ल्याचें वेवस्थापकान स्पश्ट केलें. पूण अनिकेताक ताचेर विश्वास ना, देखून ताणें हायकोर्टात वचपाचो निर्णय घेतलो. हे जे आयज हिल कटिंग चल्ला पळय हे कितें कांयच कळना. हे इतली झाडां उडयल्या, इतलो हो दोंगर कापता, हे कापता, सगळे कापता पळय हे कांयच कळना. कितले हे कटिंग कोणाची तेंच्यांनी परमिशनां घेतली आनी कितें चल्ला हे पळय कांय कळना. एक बारीक मनीस जर कोण थंय घरा भोंवती जर JCP घालून जर क्लीन करता जाल्यार हे पुलीस हो TCP आनी हे थंय धाडटा हो पुलीस डिपार्टमेंट आहा पळय ते जीपी दवरता. म्हाका उदाहरण आहा, म्हाजे कडेन खबर आहा हे. आनी हे असले करता आनी हे येदे व्हडले चलता पळय हे सारकें न्हू. हे तुमी सत्यानाश करूंक सोदता. हे जे तुम्ही सत्यानाश करूंक सोदता पळय धारगळाचो तो बरोबर न्ही. हे हिल कटिंग हे सगळे हे करता पळय ते सारकें न्हय. कोणाची परमिशन नासतना आनी काय सगळे लिपतात. आयज कोणाक फोन केलो सगळे लिपतात. आयज सगळ्यांक हे भोगपाक येतले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक येतले, पुलीस स्टेशनाक येतले, पुलीस डिपार्टमेंटाक येतले, आमच्या TCP घेतले, सगळ्यांक येतले. हे तुमी सुटचे ना. तुमी जे कितें करतात पळय हे सारकें करा. हो धारगळचो सत्यानाश आमी हे पळोवंक शकना. हे हिल कटिंग तुम्ही करतात पळय आणि हे दोंगर सत्यानाश करपाक सोदतात पळय हे आमी सोसून घेवचे ना. हे कायदा तुम्ही बघू शकतात. मी एकच विनंती करतो, मी 24 तासा भितर PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मी या 24 तासा भितर घालतले म्हणजे घालतलोच. मुगुल फातोर्डा वाठारांत भिरांकूळ अपघात घडलो. आयतारा रातच्या वेळार दुचाकी चलोवप्यान लायटीच्या खांब्याक धपको दिवन दुचाकी चलोवपी आनी दुचाकीच्या फाटल्यान बशिल्ल्याक आगताक मरण आयलें. काल राती कोलवा हायवेचेर मुगुल हांगा कपेला कडेन जाल्ल्या एका अपघातांत 2 जाणांक आगताक मरण आयले. हे 2 जाण मूळ झारखंडी आनी सद्याक ते कोळप रिवणा हांगा रावताले. आनी वेळल्या म्हायती प्रमाणे हे 2 जाण आपल्या बायकाचेर येताले आनी ताचो ताबो चुकिल्ल्यान तांणी सायडीक आशिल्ल्या इलेक्ट्रीक पोलाचेर व्हरून ती गाडी मारली आनी हे आगताक 2 जाण गेले. हातूंत भितर तांची नांवां आसात ती अशीं: जीवन सोरेन आनी डालू पुजर हे हांची नांवां आसात. आनी कोलवा पुलीस हाचो फुडलो तपास करतात. पूण तकली खातीर मडगांवच्या हांव बरो करूं वता. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. सोमाराक कुर्टी कोपारवाडा जंक्शनाचेर कार आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातांत दुचाकी चालक वासुदेव जल्मी हांकां गंभीर दुखापत जाल्ल्यान लागसारच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. नमस्कार. सध्या मी असा फोंडा बेळगाव हायवेचेर कोपरवाडा जंक्शनाचेर आज सकाळी 10:15 वरांच्या सुमाराक एक ॲक्सिडेंट जाला. एक अर्टिगा कार जी फोंडेच्यान बेळगाव सायडीक वताली खांडेपारा सायडीक आनी दुसरो आसा तो एक 2 व्हिलर वालो तो रावपी मर्क फॅक्टरी उरता हांगसरलो. तेजें नांव वासुदेव जल्मी. तो फोंडेच्यान येतालो आनी हांगाचे मिडियन जे आसा तो हांगसरल्यान टर्न मारून परत फोंडा वचपाचे तयारेन आशिल्लो. फाटल्यान अर्टिगा आशिल्ली तेणें ताका वाचोवपाचो पुरेपूर प्रयत्न केलो आनी स्पिडीन आशिल्ल्या कारणान गाडयेच्या खातीर शक्य जालें ना.
तो वासुदेव जल्मी जो आसा तो सध्या आतां गंभीर जखमी जाला, तेजेर तकलेक मार बसला, तेका फोंडेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत सध्या दाखल केल्लो आसा, तेजेर उपचार चालू आसा. तुमी हांगा फाटल्यान पळयता, हांगा पुलीस सध्या पंचनामा करप चालू आसा, टोईंग व्हॅन येयल्ली आसा गाडी व्हरपाक. हे कोपरवाडा जंक्शन जें आसा तें खूब भिरांकूळ जंक्शन आसा. हेज्या पयलीं हांगा बारीक मोठे एक्सिडेंट घडलेले आसा. सो हांगा जे मिडियन जे आसा हे हांगा सामके धोकादायक. थळाव्या लोकांनी हांगा मिडियनची सोय नाशिल्ली, थळाव्या लोकांनी तांकां हांगा व्हडलो वळसो घेवचो पडटा म्हणून मिडिया हांगा मुद्दम जावन स्वता जावन खणून डिवायडर खणून मिडियन घेतलेलें आसा. सध्या थळाव्या लोकांची मागणी आसा हांगा कितें तरी बंदोबस्त पुलीस बंदोबस्त दवरचो जावं कितें तरी आनी एक प्रोविजन करचें सो दॅट फुडें हांगा आनी अपघात जावचे न्हू. गोमंतक टीव्ही खातीर कोपरवाडा जंक्शन कुर्डी फोंडेच्यान हांव शेखर. बेताळबाटी दिसा उजवाडात चोरयेचो यत्न जालो. 2 चोर एक बंगलो फोडपाक आयिल्ले खरे, पूण तांचो हो चोरयेचो यत्न फसलो. लोखणाच्या रोडान चोर कशे पद्दतीन दार उक्ते करपाचो यत्न करतात तो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाला. नागवाडा बेतालबाटी हांगा बंद आशिल्लो एक बंगलो काल 2 अज्ञातांनी फोडपाचो प्रयत्न केलो. हाजी सीसीटीव्ही रिकॉर्डिंग सध्या सगळे समाज माध्यमाचेर व्हायरल जाता आनी पुलीस हांचो तपास घेतात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हो बंगलो बंद आसता आनी हाजो मालक विदेशांत रावता. सो हांगा एक केअरटेकर आतां जो आसता तो काल नाशिल्लो तेन्ना ह्या अज्ञातांनी हो बंगलो फोडपाचो ट्राय केलो. जेन्ना शेजारच्या लोकांनी बोवाळ केलो तेन्ना हे दोनूय चोर पळून गेले आनी सध्या कोलवा पुलीस हाजो तपास करता. थंयच लागींच एक रिक्षा पार्क करून दवरिल्ली, ती रिक्षा पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतल्या अशी माहिती कोलवा पुलिसांनी दिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव उलयतां. पर्रा कलंगूट रस्त्याचेर कदंबा बसीक सोमारा सकाळी अपघात जालो. चालकाचे नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. पर्रा बस स्टॉपा लागीं एका प्रवाशाक घेवपा खातीर गाडी थांबयतना चालकान अचानक ब्रेक मारिल्ल्यान बसीवेलें नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात जालो. वराक आमी म्हापशेच्यान कलंगूट येताले तेन्ना ते स्पीड ब्रेकर लागता रेग्युलर आसा तेचेर गाडी स्पीड जाली आनी स्टेरींग लॉक जावन गाडी भायर पडली. म्हणजे कोणाक काय जालें ना, 7 पॅसेंजर कोणाकूच काय थंयसून येताना एक तो पॅसेंजर थंय रावल्लो. हय हांगा हो बस स्टॉप हांगा रावल्लो. तेणी एकदम म्हाका दिसता तेणी एकदम हात दाखयलो गाडी म्हणजे एकदम ब्रेक मारलो तो गाडी रेग्युलर्साचेर स्पीड जावन स्टेरिंगाचेर कंट्रोल सुटलो. ड्रायव्हराक मातसो आपयला. सोमारा कुडचड्या वाठारांत सिवरेजीचें काम सुरू आसतना उदका पायपलायन फुटली. उदका पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक इबाड जालें. सध्या ह्या वाठारांत उदकाची पुरवण बंद केल्या. देखून बेगोबेग उदकाची पायपलायन दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. कुडचड्यार शिवरेजीचें काम चालू आसल्या कारणान खड्डे मारपाचेंय काम चालूच आसा. स्पेशली मार्केट एरियाक खड्डे मारपाचें काम चालू आसल्या कारणान जे स्थानीक लोक आसात तशेंच बाजारांत येवपी वचपी लोक आसात तांकां हेजो त्रास सहन करपाक लागता. तशेंच स्पेशली आमी पळोवपाक गेल्यार जे 4 व्हिलर घेवन येतात बाजारांत ह्या कामाक वयतात ते एक सायडीर रस्तो खणून आसल्या कारणान ट्राफीक जाम जाता. ते खातीर तांचो टायम जो आसा तो वेस्ट जाता. आनी आयज पोलीस स्टेशन जें आसा कुडचडे तेजे मुखार खंय तरी नवीन JCBंतल्यान खड्डो मारता आसतना तो JCBचे दात आसात ते पायपलायनीक जे मेन पायपलायन आसली वॉटर सप्लायची तिका लागल्या कारणान पायपलायन फुटली आनी कितलेशेच हजारांनी लिटर जें आसा तें वाया गेल्लें आसा. आनी तशें तो वॉटर सप्लाय आसलेल्या हॉटेलांनी या बिल्डिंगांनी या खंयच्या शॉपांनी तो खंय ठप्प जाल्लो आसा. लोकांची मागणी आसा की अशी चूक जी आसा ही परत घडची न्हू जेणे लोकांक त्रास जाता आनी जाता तितले बेगीन रिपेर करची. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या खाजगीकरणाक काँग्रेसीन खर विरोध केला. सरकार दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात खाजगी वैजकीय महाविद्यालय सुरू करपा खातीर नेटान यत्न करता खंय. सरकाराच्या ह्या यत्नाक विरोध करपी निवेदन काँग्रेसीन हॉस्पिटलाचो वैजकी अधीक्षक दोतोर राजेंद्र बोरकाराक दिलें. ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी काँग्रेस फुडारी एल्विस कुम्सान केल्या. हे फाटल्यान जें आसा ते डिस्ट्रिक्ट सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हॉस्पिशियो म्हणून ताका तेजी वळख आसा खूब वर्सांची शेंकड्यांची. ते प्रायवेटायजेशन करपाक तो सरकार सोदता. ताजेर आमी 2020 फेब्रुवारी 2020 पयलीं सुनावणी म्हणजे मेमोरंडम दिल्लो चीफ मिनिस्टर. उपरांत ते थंड पडलें. ऑफकोर्स लोकल MLA आमचे लोकल MLA ताणें बी आवाज काडले. दसऱ्याच्या दिसाक हेल्थ मिनिस्टरान हांगा मडगांव सांगलें की पयशे प्रायवेटायजेशन जावचें ना. उपरांत 2023 एप्रील 2023 तो विशय वयर सरलो की इट इज गोईंग फॉर प्रायवेटायजेशन. प्रायवेटायजेशन म्हणल्यार कितें प्रायवेट मेडिकल कॉलेज ते एटॅच हॉस्पिटल म्हणल्यार हे रेडीमेड हॉस्पिटल सगळ्यांक तयार जाल्ले. जशी काय एक गाडी हाडून दवरली सरकारान घेतली आनी ड्रायव्हर मागीर कोणाकूय हाडून बसयलो. जेन्ना प्रत्येक डिस्ट्रिक्टाक
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक एक एन्टायटलमेंट आसता की आपली ओन मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करतली, जशी बेळगांवान जाल्यार कारवारान जाल्यार, आनी तशी गव्हर्मेंट कित्याक करना हाजेर कांय मुद्द्यान उरलेले ते जाय रिइटरेट करून परते एक मेमोरंडम पूर्ण मेडिकल सुपरिटेंडंटाक दिला. इतल्याक सांगपाक की तुमी जर प्रायवेटायज करूनच सोदता जाल्यार ताजेर ट्रान्सपरन्सी आसपाक जाय. सामकें म्हणजे डॉक्टराक आनी लोकांक कळपाक जाय वॉट इज द एडवांटेज. कित्याक हें इन्स्टिट्यूशन एक हेरिटेज इन्स्टिट्यूशन, तें जर फाल्यां प्रायवेटायज केलें तर हेल्थ केअर कॉस्ट जो आसा पब्लिकेचेर सामान्य मनशाचेर तो कित्याक कसो वाडचो ना हें तुमी दाखोवपाक जाय. तुमी भितरल्या भितर करता पळय दॅट इज रॉंग. आनी आतां इलेक्शनाचे दीस, इलेक्शन हांगा जाता म्हणसर हें सगळें सामकें म्हणजे ताजेर शिक्को हें मारतले आनी क्लियर करून उडयतले अशी भिरांत आसा. म्हणून परत एक मेमोरंडम दिला, कांय डॉक्युमेंटूय मागल्या अंडर RTI. इतलेंच आमी मेडिकल सुपरंटाक सांगून आयले. श्रीपाद नायक हांच्या रुपान गोंयचे जनतेन 25 वर्सां भाजपाचे जू आपल्या खानार घेतले. आता हे जू चड जाल्ल्यान ते कुशीक काडपाची वेळ आयल्या, अशें काँग्रेसीचे उत्तर गोंयचे उमेदवार आदवोगाद रमाकांत खलप हांणी म्हणलां. आपणाक जर खासदार जावपाची संद दिली जाल्यार लोकांचो आवाज जावन लोकसभेत झगडटलो, अशें तांणी उत्तर दिलां. सरकार काँग्रेसची येतली खात्री आसा, नाय समजा आयले, पण तुम्ही जर म्हाका थंय धाडल्यात न्हय, दे विल बी गोवा every day, every minute in Delhi, and I take up the causes of my brethren. तुमचो आवाज जावन रावतलो थंय, गोंयचो आवाज म्हण रावतलो, देशाचो आवाज म्हण थंय रावतलो. माझे वर्क फक्त गोव्या पुरते मर्यादित नासचेच ना, त्या पलीकडे वचून देशाचे कार्य करपा खातीर फुडें सरतलो. इंटरनॅशनल स्वरूपाचे कार्य करपाची सुद्धा देवान थोडी बुद्धी म्हाका दिल्या. त्या बुद्धीचो वापर तुमच्या सहकार्यान करतलो. अशी एक आनी अनेक कामां करपाची संदी म्हाका दियात. पूण पुरो जाले 25 वर्षांचे हे जे जू जे खानार तुमी घेतल्यात, पुरो जाले ते. आता मान दुखपाक लागली आमची, तुमची आमची सगळ्यांचीच मान दुखता. हे माने वयले जोखड हे जू कुशीक काडुया आणि allow me to be your voice. तुमचा आवाज बोलून संसद गाजवची संधी दिया. म्हाका लायन तुवें म्हटलो माझे फ्रेंड. येस, आय एम द लायन, व्हाईट हेअर्ड लायन, and this lion will never be subdued by anybody. आवाज बदल दडपून कोणाकच शक्य जावचें ना. तांकां कसली कसली आव्हानां पळयतात, अमक्यान अमी केले, आज तांकां सगळ्यांक हांवें आव्हान दिलां. वेदर इट इज सहकार क्षेत्र, बँकिंग क्षेत्र, शाळा, कॉलेज क्षेत्र, कितें कमा. आतां कळ्ळें तुम गॅसीचे दोल म्हणून कांय यश ना. हेंची BJPची प्रॉमीस एम्प्टी रेटॉरीक म्हणटात आमी. कांय लोकांचे पासत चिंतनात, ते मोठे मोठे मनशां पासत चिंतले. आणि पळय तुमी, इलेक्ट्रल बॉन्ड वॉज द बिगस्ट स्कॅम. कित्याक बिगस्ट स्कॅम? ED रेड, CBI रेड, इन्कम टॅक्स रेड, हे मारले, हे लोकांनी पयशे दिले. हे लोकांचे अकाउंट फ्रीज केलो, ते हे लोकांनी पयशे दिले. कितको जाता? हे मॅजीक शो. हांव कित्याक मॅजीक शो म्हणटा? कित्याक एक पाटी मुगे अकाउंट फ्रीज जालो म्हणजे पयशे काडूंक जायना, पयशे घालूंक जायना. पूण हेच ते कंपनी फ्रीज जालो ते अकाउंट, ह्या लोकांनी पयशे कोट्यांनी पयशे दिले BJP का म्हणटा. आणि पळय, आयज यूज एंड थ्रो पॉलिसी तेंची. कित्याक तुमकां यूज करतले, फाल्यां लास्ट मिनिट टिकट दुसऱ्याक दितले. यूज एंड थ्रो. सो कितें जातले कार्यकर्त्याचे, तेंचे सगळे लायफ दिले ते तांकां सोंपयतात. इतले प्रॉमिसीस दितात, मागीर केअर करनात. आयतारा सांजे सुमार 4 वरांचेर कोरवाळे वाठारांतल्या एका पणसाच्या झाडाक अचकीत उजो लागलो. हो उजो कोणे तरी लायला आसूं येता असो दुबाव थळाव्यांनी ह्या वेळार उक्तायलो. उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटाच तांणी घडणूक थळार वचून परिस्थिती नियंत्रणांत हाडली. वातावरणांत गरमी चड आशिल्ल्या कारणान पणसाच्या कुशीक आशिल्ले चिचेकूय हो उजो लागलो, अशी म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दिल्या. आमकां 6 जाण 21 मिनटान कॉल येयल्लो, एक झाड भेटता म्हणून. सुशील कॉलर तो सुशील. आमी रोखडे टर्न आउट केले आनी गेले आनी पळय जाल्यार उजो पेटलेलो झाडाक.
फणसाक ते आम्ही तो फणस पालयलो आणि तेगे काठी तिची जी व्हडली आली तोडा दवरलेली ती पालयली आमी. सारको डेंजरस आसलो. तितून गाडी पासून घेवपाक मेळनासली. रोड नॅरो आसलो. आमची गाडी व्हडली वचना म्हणून आमी दुसरी मागयली आमची गाडी आनी धाकटी येयली आनी तो उजो पालयलो. सारको डेंजर जालो. तेंचे आमकां शेजारचे उदीक घेवचें पडलें. 4 समोर पेटलो म्हणपाचो. आणि तेंच्यांनी कितें पयलीं ट्राय खूब केलो पालवा ना तेन्ना आमकां कॉल केलें. कसो कितें उजो पेटलो कितें तांकां विचारलें कॉलरातून परत कोण तरी घातला म्हणपालो उजो घातला घातला. त्याचे कुशी कितें आनी सरावंडींग डेंजरस आसले सारके झाडां खूब आहा झाडां खूब आहा झाडां खूब ती आमी क्लियर केली. ओके ऑलमोस्ट हितून कितलो टायम लागलो सर आमकां 2 वरां लागली ऑलमोस्ट पालवपाक. सगळें पालयता म्हणून सर. लेखक सूर्यकांत गांवकर हांच्या गोमंतकातील पुष्पवैभव या पुस्तकाचे अनिल सावंत हांच्या हस्तुकी प्रकाशन जाले. या पुस्तकात 150 वक्ती जाणांची चित्रां सयत माहिती आसा. या प्रकाशन सुवाळ्याक लेखिका पूर्णिमा केरकर, चंद्रकांत शिंदे आणि हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले. ज्याला आपण म्हणू की प्रार्थना आहे की आपल्याला ते बळ लाभो आणि याहीपेक्षा उत्तम पुढचं पुस्तक आकारानं, मजकुरानं आणि देखणेपणानं असणारं पुस्तक येवो. त्यासाठी श्री देवी सरस्वती आपल्याला प्रज्ञा, प्रतिभा, प्रेरणा, भक्ती, शक्ती देवो अशा प्रकारची प्रार्थना करतो. जवळजवळ 350च्या वर रानफुलांची फोटोग्राफी केल्यानंतर मला केरकर सरांनी डॉक्टर शरद कांबळे सरांची भेट घालून दिली आणि त्याच्यानंतर एक वेगळंच वळण आलं आणि तिथूनच आपल्या लिखाणाला सुरुवात झाली. छोटे छोटे लेख लिहिले आणि पहिलंच माझं पुस्तिका जी इन्स्टिट्यूट मिनिजिस ब्रॅगेन्झा यांच्याकडून 2016 साली प्रसिद्ध झाली. त्यावेळी ते पुस्तक छोटं का असेना पण पहिलं पुस्तक होतं माझं ते. आणि त्याच्यानंतर मला अजून सुंदर व्हावं अशी माझी इच्छा होती आणि हे पुस्तक घडवण्यासाठी मी अजून जास्त फोटोग्राफी केली. जवळजवळ रान फुलांची गोव्याची 1200च्या वर फोटोग्राफी मी केलेली आहे. म्हापसा अर्बन बँकेच्या संदर्भात खंयच्याय विशयाचेर खंयच्याय सुवातेर आणि कोणाय कडेन चर्चा तशेंच वादविवाद करपाक तयार आसात अशें आवाहन काँग्रेस पक्षाचे उत्तर गोंयचे उमेदवार रमाकांत खलप हांणी केलें. श्रीपाद नायक हांकां ताच्या आनी आपल्या कार्यकाळा संदर्भात डिबेट करपाक आवाहन दिलें. मात तांच्यांनी म्हापसा अर्बन बँक संदर्भात आवाहन दिल्लें स्वीकार करता अशें खलप हांणी ह्या वेळार सांगलें. हांव भाऊक चॅलेंज दिता तूं वाद करपाक म्हजे कडेन यो जाय थंय यो खरें म्हळ्यार भाऊक हांवें पयलें आव्हान दिल्लें. सुरवातेक जेन्ना भाऊन सांगलें की 99 सालांत रमाकांत खलप मंत्री आसतना आपणे तो डिफीट केल्लो म्हणून चुकीचें विधान केलें. हांवें ताका आठवण करून गेली हें चुकीचें तुजें विधान आसा. आनी फुडें ताणें विधान केल्लें की आपणें 25 वर्सांत जें कार्य केलां तेची तोड कोणाकूच लागची ना म्हणून ताका हांवें दिल्लें ताका की यो तोंडी आमी उलोवया. रमाकांत खलप मंत्रिमंडळांत मंत्री म्हणून 18 म्हयने दिल्लीचो आणि भाऊ तुम्ही 25 वर्षां याचं तौलनीक चर्चा करूया. आणि जनतेक ठरवली न्ही त्याने ते आव्हान स्वीकारूंक ना. उलटें आव्हान दिलें कितें की राहुल गांधीन आव्हान स्वीकारचें म्हणून कोणाचें तरी देव जाणे कोणाचें म्हणून. आनी आतां बँकेक उलयता हांव तयार आसां. बँके बद्दल न्ही खंयचोय विशय जो आसा त्या विशयाचेर चर्चा करपाक कोणाय बरोबर खंय तयार आसा. खंयच्याय स्थितीन खंयच्याय परिस्थितीन खंयच्याय स्थळाचेर तयार आसा. घेता आश्वासन तें. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी इंडिया अलायन्सा वांगडा सीट शेअरिंग करपाक तयार आसा. मात ते खातीर म्हादयचें संरक्षण, बिगर गोंयकारांच्या बेकायदेशीर घरां आड कारवाय तशेंच पोगो बील मान्य करप ह्यो आमच्यो 3 अटी इंडिया अलायन्सान मान्य करपाक जाय अशी अट RGPन दवरल्या. 20 एप्रिल मेरेन ह्यो अटी मान्य आसा काय ना ते इंडिया अलायन्सान स्पश्ट करचें अशें मनोज परब हांणी म्हणलां. आमचो जो
ऑफर आसा ही ऑफर सिंपल आसा. आमची 3 कंडिशनां. ही 3 कंडिशन जर तुमी आमची आयकता, ही 3 कंडिशन तुमी जर आमची आयकता जाल्यार आमी तुमच्या वांगडा बसोन सीट शेअरिंग जो फॉर्म्युला आसा तो डिस्कस करपाक तयार आहा. कित्याक फाल्यां तुमचे नॉमिनेशन तुमी 16 तारीख भरतले, आमी 18 तारीख भरपाचे आसा. मागीर 22 तारीख विड्रॉल आसा, म्हणजे भरपूर टायम आसा अजून विड्रॉल मेरेन. फाल्यां नॉमिनेशन भरले सुद्दां धरी आमी तुमकां ही ऑफर 20 तारखे मेरेन तुमी कितें तो आमकां रिप्लाय दिवपाचो, कित्याक 22 तारीख विड्रॉल आसा. 20 तारीख मेरेन ह्या 3 आमचे जे कंडिशन आहा 3 कंडिशनाचेर तुमी आमकां रिप्लाय दिवपाक जाय. जी म्हादयचेर जो कळसा बंडुरा जो प्रोजेक्ट कर्नाटका गव्हर्मेंटान स्टार्ट केला, आमी आमचे कंडिशन पयले. काँग्रेसीन एज अ काँग्रेस पार्टी, नॅशनल काँग्रेस पार्टी तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक जाय आनी आपले जे न्यायपत्र तेंच्यांनी काडला भितर हो एक एडेड पॉयंट तेंच्यांनी घालपाक जाय आनी नॅशनल लेवलाचेर नॅशनल लिडरांनी तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगपाक म्हादय जी आसा ही फक्त आनी फक्त गोंयकारांकूच उरतली. हे तेंच्यांनी आपल्या न्यायपत्रान घालपाक जाय, नॅशनल लेवलाच्या मॅनिफेस्टोन घालपाक जाय आनी नॅशनल लेवलाचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक जाय, नॉट इन गोवा. दुसरे जे आमचे कंडिशन आहा ते कंडिशन आसा काँग्रेसीन हे तुमी स्टेट मॅनिफेस्टोन घालपाचे, नॉट नॅशनल, स्टेट मॅनिफेस्टोन तुमी घालपाचे. डेमोलिशन ऑफ ऑल द स्लम्स, बस्तीज बाय मायग्रंट्स ऑन कॉमदाद लँड अँड गव्हर्मेंट लँड. काँग्रेसीन आनी ह्या इंडिया अलायन्सान सांगचे पडटले की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण. 5 वर्सां गोंयान रावता तो, 10 वर्सां रावता तो, आयजूच ट्रेनीन देवला तो, आयजूच फ्लायटान देवला, बसीन देवला तो, 30 वर्साचो, 40 वर्साचो, 50 वर्साचो, काय 1961 पयलींचो कोण पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण, गोंयकार कोण. आमचे पोगो बील तांकां एक्सेप्ट करचे पडटले आनी जर ते एक्सेप्ट करिना थंयसर आमी तांकां मातशें सूट दिता तांकां. जर ते एक्सेप्ट करिना तांकां पोगो बील आमचे मान्य ना, तेंच्यांनी इलेक्शना पयलीं गोंयकार कोण हे डेफिनेशन तेंच्यांनी लोकांक सांगचें. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, मी चित्रा प्रकाश क्षीरसागर. गेली 30 वर्ष झाले